सुरवातेक आमी गीत घेवया पेज नंबर 16 A31 सर्वेस्परा एकल्याच देवा. देव बरो दिसली तुमकां सगल्यांक. तुमकांय देव कृपा दिवं. ह्या मिसान वांटो घेवच्याक तुमकां माय मोगाचो योगकार दिता. व्हडा भोक्तीन आनी तोकोस घेवन मोगान तुमी हांगसर आयिल्ले आसा. देवाचो मोग तुमी अणभवलेलो आसा आनी देवाच्या मोगान वाडच्याक तुमी हांगसर येतात. तुमची इंतेसां आसात कित्याक भाग्यवन फ्रांसीस शावेर आमचे पासत मागता आनी ताणें आमकां खूब मागलेलें फाव केल्लें आसा जेजू कडेन विनंती करून. तर ह्या वेळार आमी आर्गां दिताना ह्या मिसान आतां आमची सगळी मागणी इंतेसां मनांत धरून भोक्तीपणी वांटो घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. देवाची भुरगीं आमी. देव जावन आसा मोगूच आनी आमी सगळीं जाणां मोगाक आशेता आवडेता आनी मोगा पासत कितलें आमी भोगता. मोगाक लागूनच ही सगळीं पातकां आमच्या सवंग घडटात. ह्या वेळार आमच्या पातकांची दूख धरया आनी देवा कडेन बोगसणे मागया आनी एकामेका कडेन सगळीं जाणां काळजान थोन आतां आमी हें मागणें म्हणया. हांव पातकी सोरपो दितात देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सुद्दां सांकवार मारये सगळ्या देवदूतांनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकल्यो बागून वा आशिर्वाद घेवया. सोर दितात देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन.
मागुया. सोर्पो दिता देवा आमच्या काकुळसरा बापा, तुझ्या आदारान माग. तुका फाव ते परी आमी तुजी सेवा करूंक पावता. तुवें बासायलेले सूख जोडूंक आमी धांवताना. वाटेर आदलून पडना जावच्याक तूंच आमकां सांबाळ म्हूण तुजे लागीं मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. देवाचें उतर आतां आमी चित दिवन आयकुया. दुसरे समृद्धीच्या पुस्तकावेले वाचप. पोरजे कडेन उलोवन मोजेसान म्हणलें, सर्वेस्परा तुज्या देवाची भिरांत दवर आनी हांव तुका फॉर्मायतां ते ताचे कायदे आनी आज्ञा सगल्यो तुज्या जिवितांत सांबाळ. तूं, तुजो पूत आनी तुज्या पुताचो पूत अशें लांब आवक जिवंक पावतल्यात. इस्रायेला ती आयक आनी जतनायेन सांबाळ. हे भाशेन तूं सुकेस जातलोय आनी तुजी सोंसोत मोव आनी दूद व्हांवतल्या देसांत वाडटली. अशेंच सर्वेस्परान तुज्या पुर्वजाच्या देवान तुका बासायलां. आयक इस्रायेला, सर्वेस्पोर आमचो देव एकलोच सर्वेस्पोर. सगल्या तुज्या काळजान, सगल्या तुज्या आत्म्यान, सगल्या तुज्या बोळान सर्वेस्परा तुज्या देवाचो तूं मोग करतलोय. आनी आयच्या दिसा हांव तुका फॉर्मायतां तीं उतरां तुज्या काळजांत कोंचोवन दवर. देवाचें उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. ह्या आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्परा तूं म्हजें बोळ, हांव तुजो मोग करतां. परतून म्हणया, सर्वेस्परा तूं म्हजें बोळ, हांव तुजो मोग करतां. सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करतां, तूं म्हजें बोळ. सर्वेस्पोर म्हजें खडप, म्हजें खोट, म्हजो सोडवणार म्हणल्यार म्हजो देवूच. जबाब, सर्वेस्परा तूं म्हजें बोळ, हांव तुजो मोग करतां. तो म्हजें खडप, हांव ताका शेरोणा येतां. तो म्हजो दाळ, म्हजो बोलिश्ट आदारी, म्हजो किलो, म्हजो आसरो. ताका सगलो मान फावो. सर्वेस्पराक उलो मारिना फुडें म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतलो तो म्हाका निवारता. जबाब, सर्वेस्परा तूं म्हजें बोळ, हांव तुजो मोग करतां. सर्वेस्पोर म्हजें खडप, ताचें नांव व्हड जावं. देव म्हजो सोडवणार, ताचें नांव व्हड जावं. आपल्या राजाक ताणें व्हडलें जोयत दिलां. आपणे विचून मागलोल्या राजाक आपलो मोग दाखयला. दाविदाक आनी ताचे सोस्तीक सदां सर्वदां. जबाब, सर्वेस्परा तूं म्हजें बोळ, हांव तुजो मोग करतां. हेब्रोवांक बरयलोली चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणानो, ते पयले यादनीक जायते जाण आसले, कारण ते मरणाक लागून तगो नासले. पूण जेजू सासणाक उरता देखून ताचें यादनीकपण सासणाचें. म्हणटच आतां आनी सदांकाल
आपणा उद्देशी देवा सरशी वचूंक सोदतात तांकां तो तारण दिवंक शकता, कारण तांचे खातीर देवा मुखार विनंती करूंक तो सासणाक जिवो आसा. खरेंच असल्या महायाज्ञिकाची आमकां गरज आसली. पवित्र, निरपराधी, निश्कळंक, पातकी मनशांतावन कुशीन काडलेलो, स्वर्गा परस वयर उबारलेलो तो ह्या याज्ञिका परी न्हय. ताका पयले सुवातेर आपल्या पातका खातीर आनी उपरांत परचेच्या पातका खातीर दिसान दीस यज्ञ भेटोवची गरज ना, कारण हें ताणें आपणाचोच यज्ञ करून एकेच पावटी केलें. सुमूर्तींत नेमलेले याज्ञीक सगळे अस्कोत मनीस, पूण सुमूर्ती उपरांत आयलां तें सोपुताचें उतर सासणाक सुपूर्ण जाल्ल्या पुताक नेमता. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मार्कू पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Moimo tuko somya. एकदां धर्मशास्त्रांतल्या एकल्यान जेजूशी येवन सगळ्या आज्ञा भितर पयली वयली खंयची ती ताचे कडेन विचारलें. जेजून ताका जाप दिली. पयली आज्ञा ही, आयक इस्रायला, सर्वेस्पोर आमचो देव एकलोच सर्वेस्पोर, आनी सर्वेस्पोर तुज्या देवाचो सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या ओतम्यान, सगळ्या तुज्या मनान आनी सगळ्या तुज्या बळान तुवें मोग करचो. ही पयली आज्ञा. पूण दुसरी एक आसा ती ही, तुजो मोग करताय तसोच तुवें तुज्या पेल्याचो करचो. हांचे वोन व्हडली आज्ञा आनीक ना. आनी धर्मशास्त्रान ताका म्हणलें, बरें सांगलें गुरुजी, तो एकलोच आनी ताचे भायर दुसरो ना म्हूण तुवें खरेपणी सांगलें. सगळे काळजान, सगळे मनान, सगळ्या ओतम्यान, सगळ्या बळान ताचो मोग करप आनी आपलो करता तसो आपल्या पेल्याचो मोग करप सगळ्या समर्पणां आनी बलिदानां परस अदीक व्हडतें. ताणें खाशेपणान परतिपाळ केलो म्हूण पळयोवन जेजून ताका म्हणलें, तूं देवाच्या राज्यांत थावन पयस नाय. आनी त्या फुडें
ताका विचार करूंक कोणाकूच काळीज जायनासलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभवर्तमान Wakoni tuka Krista. भयणीनो आनी भावनो, आमी सगळीं जाणां हांगसर हाजीर आसा आनी सगल्यांनी देवाचें उतर आयकलेलें आसा. आमी ताका खरी हाजीर जाल्लीं आसल्या की आमच्या मनांत आनीक हिंचर आसलेल्या तें तुमी जाणात. पूण हांव मानतां की तुमी हांगसर आसल्यात आनी तुमकां कृपा देवान दिलेली आसा म्हणून तुमी देवाच्या उतराक हाजीर जाले आसतलींच. हांव तुमकां थोडी चिंतना तुमचे फुडें मांडटा, देवान दिलेलीं उतरां तुमचे फुडें दवरता. आमचें जिवीत खंयसर बांदलेलें आसा. स्तोत्रान आमकां सांगलां खोडपार बांदलां की रेंवेर बांदलां आमी. खोडप म्हणजे जावन आसा जेजू. जेजूचेर दवरलां कित्याक दुसरें वाचप आमकां सांगता जेजू सासणाचो यादनीक. बाकीचे यादनीक आसा ते मरोन वेतले पूण तो पुनर्जीवन जावन जिवंत आसा आनी तो सदांच यादनीक. ताणें आपलें जिवीत आमचे पासत वारयलेलें आसा आनी ताका लागून आमचें जिवीत ताचेर मांडून ताचेर दवरून तें जिवंक जाता. आतां आमी कितें करता? रेंवेर बांदता म्हणजे कितें? आमकां मोग जाय न्हय. आमी येणें तेणें सगल्याक मोग पळयता अणभवंक. निराशी जाता कित्याक दुसरी आमकां सदांच हाजीर ना. ती आपलेपणान जियेतात. फकत देव आमचे पासत जियेता. फकत देव आमचें सगळें कितें घडटा तितलें तो जाणा. पूण आमी ताका हाजीर ना म्हणटच हें ताचें हाजीरपण तर आमकां कळ्ळें आसलें जाल्यार आमकां कसलीच दास्ती आसची नासली. कित्याक ताणें आमचें सगळें पातक सगळें सोंपपण घेतलेलें आसा आनी तो आमकां गोठायन बोत्ता. म्हणटच आमी कितें कोचूंक जाय? ताची उतरां. पूण उतरां न्हय, आमी जेजूक आमचें सगळें कोंचूंक जाय. तो आमचें सगळें कोंचलेलो आसा, ताका आमी हाजीर जावंक जाय. ताका येणें ये तेणें ये म्हणून पावची गरज ना. तो आमचे भितर जियेता. तो ताचें सगळें आमी कोंचून आमचें जिवीत सारूंक जाय. आनी ताणेंच आमकां सांगलां म्हाका हाजीर जायात, हांव तुमकां हाजीर जाता. सगळो गोत हांव तुमकां हाजीर आसा. ह्या हाजीरपणांत भयणीनो आनी भावनो आमी जिवया आनी सुस्कारांत हें सगळें घडटा. मागीर ताका तर हाजीर जाय, ताचें जिवीत आमचें सगळें उजवाडाक येतलें. आमची चिंतना ताचो पवित्र आत्मो बदलतलो आनी ताची चिंतना आमचें सगळें आसतलीं. जेजूनच आमकां सांगलां न्हय, त्या वेळार तुमी भियेनाकात. कितें म्हणूंक जाय, कितें करूंक जाय तें तुमकां सगळें पवित्र आत्मो दितलो. तूं ताची उतरां आमी जिवया. फकत मनांतूच धरपाचें न्हय, जिवंक जाय ती. तेन्नाच की आमी खरेपणी खुशाल बरीत जातले. हें मात मनांत धरात. दुसऱ्यांक दादोस्ती करूंक आमी तर वावरीत जाल्यार कोणा पासत आमी वावरता? म्हजेच पासत. हें मनांत धरात. हो गूट देव जेजून आमकां दिलेलो आसा. दुसऱ्यांच्या पासत आमी वावुरया आनी तें आमकांच केलें जाता. कित्याक आमकां देव दादोसकाय हाडटा आनी देव आमचो परमोस करतलो. ही करची ना घडीक, पूण देव करतलो. तो जाणा कशे भाशेन आपले कुडीक ताणें बाळगून दवरूंक जाय. दुसरे सांदे येवन मदत करतले. पूण हो आत आपल्याकूच मदत करिना न्हय, दुसऱ्याक करता. तेच भाशेन आमी दुसऱ्यांक मदत करीत तर आमकां हो आत येवन मदत करतलो, वो दुसरे आत येवन करतले. हें मनांत धरात. ताणें सांगलां सगळ्या तुज्या काळजान. काळीज म्हणजे कितें? कूड, मन आनी आत्मो ह्या सगळ्या पावंड्याचेर आमी हाजीर जावंक जाय.
देवाक हाजीर जावंक जाय कित्याक देव आमचे सोबे आसा तो भितर आसा ताका हाजीर जाली की ना हे भाशेन मागीर पळयात आमी दुसऱ्यांक तेच भाशेन हाजीर जातले कित्याक हो देव म्हजे सोबे आसा तो दुसऱ्याय सोबे आसा आनी म्हजे सोबे तो वावुरतलो आनी दुसऱ्यांक आपलें बरेंपण दितलो तो जाणो कितें दिवंक जाय पळय तें आमी फकत एक बरें हात्यार जावया आमचें जिवीत जेजूचेर मांडून जिवोया इतलें पुरो बाकीचें सगळें सोंपें आनी तो कितें म्हणटा ताका तर आमी एकवटून रावत जाल्यार सुर्गीचें राज आमकां मेवलें तातूंत आमी जियेता ह्या संवसारांतूच जियेताना संवसारी सगळें जिवीत आसा पूण जेन्ना आमी खोडबार जेजूचेर आदारून आमचें जिवीत सादता तेन्ना ह्या संवसारांत सुर्गीचें राजूच आमचें सोबें आयिल्लें आसा तातूंत आमच्यान जिवंक जाता पातकां सगळ्याक आसा पातकांच्या हातून दर्यांत आमी सगळो पियेवता उफेता तर आमी भिवंक फावना ताका एकवटून रावया जशे भशेन बागेवन फ्रांसिसावरान हें कळून घेतलें आनी तो ते भशेन जियेलो तेच भशेन आतां आमी जिवंक सगळीं जाणां आमचे आतो शेवटेन दवरया दोळे बंद करया आमच्या सुस्काराक आमी हाजीर जावया हो सुस्कार आमी घेता तेन्ना पांयाचीं बोटां आसा थंयसरल्यान तकली मेरेन सुस्कारान बरोवन येता सुस्कार भायर सोडटना तकलेच्यान पांयाचे मेरेन बोटांचे मेरेन आमी सुस्कार भायर सोडटा हाका हाजीर जावया आनी सुस्कार जावन आसा जिवीत सुस्कार घेना जाल्यार मोत्तेले आमी जेजू जावन आसा हें जिवीत ताणेंच आमकां सांगलां हांव जिवीत आमची चिंतना कशे भाशेन घडोवन येतात ताच्या सोतांत तो आमकां दितलो ताचें सोत आमची चिंतना आसात तांकां हाजीर जावन जेजूच्या ताब्यांत केली म्हणटच तो ती उजवाडा येतलो आनी ताची चाल आमची चाल जातली हे भाशेन ताचें इंतेसांव ताचें सोत आनी ताची वाट आमची जावंक लागतली जेजू ह्या देण्यांनी तुवें आमकां सगल्यांक आतां भरल्याय तुका एकवटोन तुजो आमी पाटलाव करतले हांव तुज्याच पवित्र आत्म्याचे प्रेरणान आनी हो जो भावार्थ तुवें आमकां उगडापो केलेलो आसाय की तूं जावन आसाय वाट बापा सरशी वचपाची तो तुका एकवटोन आतां आमी हो भावार्थ उचात्तले हांव आनी तातूंत आमीचें जिवीत खोलायतले हांव आनी हे परी आमी सगळे आमच्या भावा भयणां पासत मागतले हांव कित्याक ते जावन आसात तुजे सांदे जे तुका वळखतात आनी जे तुका वळखना पळय तांचे पासत सगळीं जाणां आतां उबी रावया आनी काळजान थावन ह्या उतरांक हाजीर जावन ती उचारया सत मानता देवाक सोरपोदेदार बापाक स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्यांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबावलो आंकवार मारी थावन जल्मलो पोंस पिलाता खाल ताणें कोश सोंसले ताका क्रुसार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गात चडलो सोरपोदेदारात देवा बापाचे उजव्याक बसला थंय थावन जिबे आनी मेलेल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो सत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सुबेक भक्तांचो एकतार पातकांचे बोगसणे कुडीचें जिवनपण ससनाचें जिवीत आमेन आयच्या दिसा आमी तोडण्याचे सेवेक भेटयल्लो आयतार पाळटा आमच्या सगळ्या तोडणाट्यांक बापाक उबारुया आनी कांय आमची मागणी भावार्थान ताचेच मुखार दवरुया आमच्या पाप सायबान बिस्मानी आनी मोटवाशादी जें देवा बापाचें बरेपण आपल्या जिवितान अणभवलां ताची फळां आपले बरे देखींतल्यान दुसऱ्यांक दिवंक बापाचो आदार मागुया Naman
आमकां जण एकल्याक नांवान वळखता, आमचो जण एकल्याचो तो मोग करता आनी आयज तो अदीक करून तरणाट्यांक आपल्या मोगाचे गोवाय जावन देवाचे राज बांदूंक आपयता. तांणी उदार मनान हें करूंक बापा लागीं मागुया. दिसपोटी आपल्या जिवितान मागण्यांतल्यान बापाक वेळ दिवन पवित्र पुस्तक वाचून मिसाचे भेटीन भोक्तीन वांटो घेवन हे तोरेन बापाच्या मोगान सोगल्यांनी आनी अदीक करून तरणाट्यांनी वाडोवन वचोंक देवा लागीं मागुया. आयच्या समाजान तरणाटीं बरें तें विचून काडूंक न्हय बगर कुशालकाय दिसतल्यो वस्तू आपणावंक प्रयत्न करतात. आमच्या तरणाट्यांनी असले परिस्थितीन चतूर रावंक आनी वायटाक पाट करूंक देवा लागीं मागुया. आमची खाजगी मागणी आतां आमी देवा मुखार मांडया. भोव सुर्गीच्या बापा, उपुरबायेन ही आमची मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्यांत. तुजी दोयाळ नदर तांचेर आनी आमच्या तरणाट्यांचेर घाल आनी तुजे खुशेपरमणे ती तूं आमकां फावो कर म्हूण मागता. आनी आतां आमी ह्या आमच्या संवसारांत कोरोना व्हायरस कितलीं जाणां कांकराक लागून कश्टवतात आनी हेरां दुयेंसांक लागून तूं तांचे सगळ्यां पासून आमी मागया. सोडपोदेदार आनी काकूळसारा देवा, तुजे आख्खे रुसणेचो तूं अप्रोमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टवतल्या पासून आनी हेरां दुयेंसां पासून तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोणवाळायेन आयकून घे. ही आवचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा निरोंतरणा खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगडोगत्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फाव ती बळशक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागोवंक आमी तुजे सुरशी येता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फाव ती पावलां मारूंक तुज्या जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. दाना तोयरे वेळार आमी गीत घेवया. पेज नंबर 39, C27, निश्कोळूंक निर्मोल उंडो. Be
म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सुरफुदितात देवा बापाक मानता तसली जावून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या आन्याके पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. कोणवाळ्या बापा, ही जेजूच्या कुडी रक्ताची निर्मळ भेटवणी तुजे मुखार सोडूं. तिका लागून तुजे सुबांक काकलुतीचो पावस आमचे तुज्या पातकी भुरग्यांचेर ओत म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. हय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोरपोदेदारान शासनाचे देवा, सोरकालीन सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फाव हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. इतले कोणवाळेन तुवें मनशा कुळाचो मोग केलोय की तुज्या पुताक आमचो सोडवणदार करून धाडलोय. जें जेजू सोवें तुका मानतालें तेंच आमचेय सोवें तुका मानोंक पातोक मात सोडून हेर सगळ्यांक आमचे गोतीन जिवंक तुवें ताका पाठयलोय. आदावान तुजी आज्ञा मोडली आनी अशें तुज्या कृपेची देणी उगडायली. पूण तुज्या पुतान तुजी आज्ञा पाळून ती आमकां नव्यान जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी भक्तां बरोबर संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं जेजून उणो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातूच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा. ती आपल्याची सांग दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी साशणीक करोराचें रगत, पातकांचें मोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें.
हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawartaco good por gotuja. Somiașiță, amihonu cata, anicași crepieto, pitli pavdi, to voi bavania sar, amitași, moror porgota. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उणणी सोडूनची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलो रेशू पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो दवर मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या सुमेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती शेपोती बागेवन झुजे बागेवन दोर्म दूत आनी सोरकारान तुका मानवले आनी त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगात तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा, सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. Amen. मोगाची आज्ञा जेजू जो मोग जावन आसा बापाचो तो ताणें आमकां दिलेली आसा. सगळी आमची मागणी तेसा मनांत दवरया आनी काळजांत दवरया आनी ह्या मोगान जेजूच्या रावन मोगान हे मागणी आतां आमी उद्गारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशें उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोयांचो आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी महिमा तुशीच सासणाच्या सासना. सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवेंचे दवरून दुतांक म्हणलें आनी आतां आमकां हांगसर आनी घरा हाजीर आसलेल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हयपणचे पवित्र सुबेच्या बावडाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजूच्या एकवटांत रावन आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळे वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां.
ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सुरशिलो खडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. क्रिस्त प्रसादा वेळार आमी गीत घेवया पेज नंबर 51 D9 एक तुजी आज्ञा आमकां. जेजू आमच्या काळजांत आसा म्हणटूच आमी दोळे धांपया आनी भितरल्यान ताका आजीत जावया.
तोच तो मोग जाका आमी आवडटा आनी तो आमचे सुवेंतलो लागीं आसून ताका आमी विसरूंक फावना. जितली आमी ताका एकवटून रावतल्या तितलो तो आमचे सुवें मोग जातलो आमच्या उतरांनी कोन्यांतल्यान आनी चालींतल्यान. गे दुनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगलें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगलें तुजें. तुजे खुशी पोरमणें तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. सोरपोतेदारान दोयाळ बापा, तुजें दैवीक बोळ आमच्या जिवितान ओदीक ओदीक पोरजोळ अशें कर. जेजूच्या कुडी रोगताच्या ह्या जेवणांत तुवें आमकां परतून जिवान आनी गोठायन भरल्याय. तातूंत बासायल्लें सुरगेचें सूख जोडूंक ह्याच जेवणा वरवीं आमकां तयार कर. हें आमी मागता क्रिस्तां आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. मातसुगत बसात. पयले सुवातेर सगल्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. जे हांगसर वावुरतात तितल्याय पासत. हांगसर आमचे सांकिस्तांव आसात ते वावुरतात सकाळीं येवन. मिडिया दया सकाळीं सान वावुरता. क्वायर हांगसर आमकां स्टिशान आनी ताच्या सांगात्यान रियान गायन केल्लें आसा. तुमी वाचपाक करतात. तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. हेरां सगळीं जाणां आमकां हांगसर मदत करता तांकांय हांव देव बरें करूं. आनी तुमकां सगळ्या जाणांक तुमी व्हडा भोक्तींत हांगसर येतात आनी कितलींच जाणां आख्ख्या संवसाराक भोक्तीन वांटो घेतात ह्या मिसान. तुमकां सगळ्या जाणांक देव बरें करूं म्हणटा. आमी एकामेका पासत मागत रावया. तर तुमी जाणात हांगसर कशे भाशेन आमी मिसां भेटयता पळय ती. आयताराची आतां आमी 3 मिसां घेता. 7, 8 आनी 9-15. 9-15चे मीस इंग्लीश भाशेन. फाल्यां पयली आनी परवां दुसरी. नोव्हेंबराचे पयलेर आमी सगळ्या सांतां भक्तांची आठवण करता. जी मेलिल्लीं आसा पूण आजून सांत जावंक ना तांचे सगळ्यांची. आनी मेलिल्लीं आसा पळय ती तांचे पासत आमी मागणें करता. तर हे मागणें आमी तांचे पासत करच्याक आमी 3 मिसां दवरलेलीं आसा. पयले मीस 6 वरांचेर सकाळच्या आमचे भाशेन आनी 7 आमचे भाशेन 8 इंग्लीश भाशेन जातलें. 9-15 दवरलेलें हांवें पूण 9-15 येवपाक लोकांक भोव कठीण जातलें. कित्याक कामाक वचचें पडटा दुसरें करचें पडटा. तो ताका लागून ही 3 सकाळची मिसां दवरल्यान आमी. आनी दुसरेरूय तेच भाशेन आल्मांचें मीस आसता. 6 वरांचेर आमचे भाशेन, 7 वरांचेर आमचे भाशेन, 8 वरांचेर इंग्लीश भाशेन. बाकीच्या दिसांनी 2च मिसां आसतलीं. 7 आनी 8. 7 मीस आमचे भाशेन, इंग्लीश 8 मीस इंग्लीश भाशेन आसता. तर आयज आमी हे मीस भेटयलां. ताचें कलेक्शन तोडणाटे पासत जातलें. तोडणाटेचें केंद्र आसा ताचे पासत. नोयनान फेस्तां ह्या वर्सा माठवान जातलीं. तयारी सुरू जालेली आसा. तुमी आमचे पासत मागात. आमी तुमचे पासत मागता. बरे भाशेन जावच्याक. सगळो लोक रावता म्हणटात ह्या नोयनांत आनी फेस्तान भाग घेवच्याक. तर तुमकां थोडेंच सांगता. विशय आमी निवडलेलो आसा. बागयोन फ्रांसिसावरा भाशेन एकचार सहभागिलीपण आनी मिसांव जिवंक आमचे सोबे राव जेजू. आमचे सोबे राव दुनिया. आनी इंग्लिशीन हे भाशेन स्टे विथ अस लॉर्ड टू लिव्ह कम्युनियन पार्टिसिपेशन एंड मिशन लायक सेंट फ्रांसीस झेवियर. हो विशय आमी निवडलेलो आसा. तातूंत खूब वस्तू बरोबर दवरलेले आसा. पयलें म्हणजे गवळीक चिटींतले सगळ्यांत आदारलेलें आसा. त्या भायर पाप साहेबान आमकां पात्रीस कॉर्दा म्हणून दिल्लें आसा. सांत जुजेंचें जिवीत आमचे फुडें दवरलेलें आसा. तर हे मोरस ताचे पासून भेटयल्लें आसा. तिसरें म्हणजे बागयोन
सांतिनास ताका 500 वर्सां बोत्तात ताचें परिवर्तन जाल्ल्याक आनी भगवंत फ्रांसीस शेवेराक आनी सांतिनासाक मागीर सांत तेरेसा अविलाची इजिदोर माद्रिदचो फिलिप नेरी हांचें सांतपण 400 वर्सां बोत्तात तांकां फुडल्या वर्सा तें बोत्तलें पूण ह्या वर्सा स्टार्ट जाल्लेलें आसा तर हे सगळे मुद्दे आनी आतां ही परिशद आसा ही परिशद 2 वर्सांक वयतली ते सगळे नियाळ पळय आसा तेय तातूंत घातलेले आसा आनी एक बरो आमी विशय निवडलेलो आसा ताचेर आदारून बाकीचें आसतलें मिसां कशीं आसतलीं आमकां सोशल डिस्टन्सींग दवरूंक जाय न्हय तर आमी 10 मिसां दिसाक दवरलेलीं आसा 10 पयले मीस 5 दुसरे मीस 6:30 तिसरे मीस 8 त्या उपरांत 9:30 11 12:30 2 3:30 5 आनी 6:15 दवरलेले आसा निमणे 6:30 दवरूंक ना मातशें वेगळीं हाडलां कित्याक लोकांक वचोंक जाय घरा ताका लागून तर हे भाशेन मांडावळ आसा तुमकां बाकीचें युट्यूबार आनी हाचेर धाडटलो वॉट्सॅपाचेर खूब जाणां कडेन वॉट्सॅप आसा तर तुमच्यान तें क्लिक करून तें सगळें पळोवंक जाता तर ते भाशेन हांव बाकीचें धाडटां तुमकां तर देव बरें करूं म्हणटा तुमकां सगळ्यांक उबी रावन आतां आशिर्वाद घेवया हे कॅलेंडर मिसांवांचे आसात आजून तुमी घेवंक जाता कित्याक हे मिसांवा पासून वेता तर तुमी 100 रुपयांक वो कॅलेंडर घेयात आनीकूय दिवंक जाता जाल्यार दियात कित्याक हे सगळे मिसांवांक वेता हांगसर हे लिफाफे आसात म्हणजे एनवलप्स आसा ते तुमच्यान बरोवन तातूंत घालूंक जाता आयज नाल्यार फाल्यां केन्नाय हाडून घालूंक जाता ते मातशे मिसांवांक तुमी दियात देव बरें करूं सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पोदेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार शेवटाक आमी गीत घेवया पेज नंबर 94 F18 सांगातान चोलुया Say
टेस्ट तुमचे मोदें जी कोण बरे भाशेन वाचतात ती मातशी फुडें सरतात भावार्थाची मागणी आनी दुसरें वाचूंक तुमचें मोदें कोण आसा जाल्यार मातशें बेगीन येतात मिसाचो वेळ जाल्लो आसा कोंकणी भाशेन मी 60 थँक्यू अरे